मुरगांव बंदराचेर हाडिल्लें नाफ्ता जहाज व्हांवून दर्यान शिरकल्या उपरांत गोंयांत बोवाळ चालू जाला। विरोधकांनी गोंय सरकार आनी मुरगांवचो आमदार तशेंच गोंय राज्याचो मंत्री मिलिंद नायकाचेर आरोप करताले। नाफ्ता आशिल्लें जहाज गोंयांत हाडपाक गोंय सरकार आनी मंत्री मिलिंद नायकाचो हात आसा असो आरोप करताले। सोमारा मुरगांवच्या लोकांनी विरोधकांक चूप करपा खातीर मंत्री मिलिंद नायकाच्या समर्थनार्थ मुरगांवांत रॅली काडली। तशेंच पुलिशेक निवेदन दिलां। नाफ्ता जहाज मुरगांव बंदरांत हाडपा खातीर जबाबदार आशिल्ल्या नगरसेवकांचेर कारवाय करची मागणी मंत्री मिलिंद नायकाच्या समर्थकांनी केल्या। सूट आमच्या आमदाराचेर एलिगेशन चालू आहा की नाफ्ताची बोट कोणे हाडली, हे हाडली, हेणे हाडली, आमदारान हाडली म्हणून। ती एक्चुली नाफ्ताची बोट ह्या एक व्यक्तीन हाडला, तो आसा निलेश धावेलकर, हो एजंट आहलो तेजो, हेणे हाडली। आनी हे आमी परत सूट आरोप करताले खपोवन घेवचे ना आमदाराचे अगेन्स्ट। आनी आमी आयज मेमोरंडम पुलिसाक दितले, डेप्युटी कलेक्टराक दितले की हेजेर सविस्तर इन्क्वायरी जावनी म्हणून। एक पेपराचेर येयला की हो एजंट आहलो म्हणून। सगळे आमच्या आमदाराचे, आमच्या मिनिस्टराचे बरे म्हाका सगळे जाण हांगासर जमले की आमकां अशें दिसता की आमच्या आमदाराचे कोण कोण उठसूट आरोप करता पळय तेजेर आमी आयज सगळे ओपन एकठांय जाले आनी आमी हे आरोप सहन करचे ना। आमी जवळ जवळ हो आतां आमचो बारीकसो मोर्चा आसा, आमी अखंड मुरगांव मोर्चा रेडी करतले आनी तांकां आन्सर दितले की कोण उलयता पळय, कोण परशुराम सोनलेकर म्हणून कोण आनी कोण बाकीचे कोण इत्यादी दिवकार आहा आनी सगळ्यांची नांवां घेतल्या तांकां आमी सगळ्यांक सांगूंक सोदता की हे आमचो 6 नंबर वॉर्डाचो मोर्चा आसा आनी ह्याच्या नंतर आमी जो मेळावो करतले, व्हडलो मोर्चा करतले की तांकां नाकिनूच जातले आनी आमी सगळे घेवन पुलीस स्टेशनार वचून तांकां सांगतले विथ प्रूफ करा आनी तुमी सिद्ध करून दाखया म्हणून। आमच्या मिलिंद नायकाचेर कितें कारण जालें न्हू जाल्यार तेचें नांव घेवप, तेचें हें करप। जाल्यार आयज हो परशुराम सोनुलेकर आहा, तो आतां हेचें नांव येयलां, निलेश नावेलकराचें नांव येयलां, तो एक उतार उलोवपाक तयार ना। जावं खंयची प्रसार माध्यमां उलोवपाक तयार ना। जो आमचो काँग्रेस अध्यक्ष आसा गोवा प्रदेशाचो, तो आतां एक उतार उलयता तेच्या अगेन्स्ट, कित्याक तर तो संकल्प आमोणकराचो सपोर्टर म्हणून। तेणी ही बोर्ड हाडलेली आहा, इवन त्या एका मिटिंगेक तो हजर आसा ती बोर्ड हाडटाना, ते डिसिजन घेता, पूण तेचेर कोणूच उलोवपाक तयार ना। त्या खातीर आमचे 6 नंबर वॉर्डाचे लोक एक जाल्लेले आहा आनी आयज एक बारीकसो आहा, ही एक झलक आहा, हेच्या फुडें हेच्याकून व्हडलें जातलें, कोणाच्या व्यक्तीच्या अगेन्स्ट ना। पूण जेणे कोणी हें केलां पळय, आतां ही पाकिस्तानाची बोट ही हाडल्या कोणी, निलेश नावेलकरान। एक तो कोण उलय, हो परशुराम आहा, तो एक दीस उलयता, तेच्या फेसबूक हेचेर घातला तेणी, हो तितून सहभागी आहा म्हणून, पूण तो तेच्या अगेन्स्ट उलोवपाक तयार ना। हेच्या वयल्यान कळटा की हेंचेर रॅकेट आहा आनी फक्त मिलिंद नायकाक टार्गेट करपाचे प्रयत्न आहात आनी कांयच ना। त्या खातीर आमी हेच्या अगेन्स्ट आहात। हे जाता ते सारकें न्हू, खंय तरी आमी वगैरे मॅजॉरिटी वगी रावता, हेचो मिनींग हो न्हू की तो हे करतात ते सारकें। हे मायनॉरिटीन आहात, 2-3 जाण आहात, हेंचे रॅकेट आनी हे रॅकेटान कामां करतात।